हे पयशे कोण दितलो? मागीर कॅगाचे रिपोर्ट येतले, जावं जाता तेन्ना येता तेन्ना पळोवया, जावं धुमशण. आतां बूल एटेंडंटाचें म्हणटा पळय, ते बूल कमी एटेंडंट चड जाल्या, ते कितें करतात ते खबर आहा? म्हणून हांवें बार्बराचें कित्याक म्हणलें, आउटसोर्स म्हणलां हांगा. एसिस्टंट कूक आउटसोर्स करपाची गरज ना. कॅन्टिनाच सगळी हेल्थ डिपार्टमेंटान कॅन्टिनां एक केली, सेंट्रलायज केली, त्या जाग्यार चलत, पण एकूच मनीस ऑपरेट करता. ही सप्लायज एवरीथींग. वाय यू नीड कूक? बट कूक काडलो तुवें, बट कुका बरोबर जो मॅस हेल्पर आहा पळय ताका काडूंक ना, तो थंय जा. एक्चुअली इट इज जितले पळय हे लागता बार्बर, तशेंच एटेंडंट लागता. हॉस्पिटलाच्या हातून ऑपरेशनाक एटेंडंट टेक्स द पेशंट टू द ओटी. देर आर 6 OTs इन फोंडा. हीज रोल आफ्टर दॅट इज कॅरिंग बॅक द पेशंट अँड द क्लिनिंग ऑफ द ओटी. हाज्या पलीकडे ताजो कांयच इनफॅक्ट क्लिनिंग सुद्दां तो करना. ही कॅरीज बॅक द पेशंट टू द रूम. सो ऑपरेशन जायसर patient attendant remains idle, he can be used for the next and average 2.2 म्हणला हांच्यांनी. 2.2 operation theatres are functional at any given time. 3 शिफ्टाचो खंय प्रश्न येता? परिस्थिती कशी जाल्या सांगता. काही CHCन, कारण कॅगान ताजेरूय रिमार्क मारला, काही CHCन स्पीकर सर सेक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतल्या. देर इज नो डॉक्टर, नो स्टाफ, नो नर्स, पण 3 शिफ्टीन सेक्युरिटी आहा. देर इज नथींग टू बी स्टोलन देर. पळयला कोणें हें वेस्टेज? मुद्दम वचांनी पळयात. वी आर ओनली ट्रायंग टू पॉयंट आउट फायनान्शियल वायबिलिटी ऑफ दीस एफर्ट्स टू गेट गार्नर वोट्स थ्रू सम एम्प्लॉयमेंट. दॅट वॉन्ट डू बिकॉज देर आर 20 times दीस नंबर हू आर अनएम्प्लॉयड. 20 खेपा हाजे पेक्षा अनएम्प्लॉयड भुरगे आहा. 4,500 भुरग्यांक तुमी घेतले सुद्दां पयलीं म्हणजे ते खरेंच उरतले काय मागीर हांव नकळो, पण उरले सुद्दां जाल्यार देर आर मोर दॅन 1 lakh people who are unemployed. There has to be a different mechanism for employment, not through creation of government job which are not required. Definitely कोणाक दिवंक जाय. म्हाका ताजे प्रश्न ना. जितली गरज जाय तितली आसूंक जाय. स्केलेटन स्टाफ घेतलो आनी फाल्यां जर तूं तुमी परमिशन दिल्लें 200 घेवपाक फोंडा हॉस्पिटलान, आय वूड हॅव एप्रिशिएटेड इट. आफ्टर हॉस्पिटल स्टार्ट्स यू स्टार्ट रिक्रुटींग. Why government should pay money? And why 800 when norm says it should be 330 for full pay? And I will anek dakhele case. Laboratory assistant 47, cabinet has not given approval. Still the post has been created. These people will face problem afterwards. There are similar cases. These people will face problem afterwards for getting payment. When their pay starts, there will be problem. Na down na. Chief Minister, kindly look into it. Speaker sir, Speaker sir. Question. No. Question number 2. He has not answered my question. Speaker sir. What is this bull attendant? No, not bull attendant. It was regarding harness case. I was bringing to the notice of Honorable Chief Minister. It is not his harness case. You can ask him a separate question. Harness cases was one. कारण Speaker sir, आमच्याकडे आम्ही कित्याक ते harness cases दितात? इतलेच खातीर की ताका तेन्ना जो गव्हर्नमेंट सर्वंट असतात आधार करतो पुरुष गेलो जाल्यार ताका ताची व्यवस्था जावची म्हणून आसता ती. It does not only affect you, it affects I understand and I am not speaking for Mandre, I am speaking for whole of Goa. ते लोक गेली 5 वर्षां उबे आसात. तांची व्यवस्था करूंक जाय न्ही, तांकां एकोमोडेट करा न्ही. म्हजो कोण ना भितर, म्हजो कोण ना. स्पीकर सर, एखादो करतो पुरुष जर घरांतलो गेलो जाल्यार आमचे कडेन पद्दत आसा त्याच्या धुवेचें लग्न वर्षभरात करप. कित्याक स्पीकर सर ते इतलेच खातीर की पावण्या सोयऱ्यांनी ताका मदत करून एक सिंपती आसा तेचे लग्न करून घेवचे. हार्नेस केस ही सुद्धा त्याच दृश्टीन आसा. सरकारान ताका वर्षभरान मदत करची आणि त्याचा घरातलो एक कोण तरी नोकरेक लावचो. 5 वर्सां जाली स्पीकर सर, एकूय घेतलेलो ना. हार्नेस केसीन फाटी एका बरोबर एका स्ट्रोकान आम्ही 150 का 160 केसीस क्लियर केली. ना ना हांव सांगतलो काय, राव 2008 पासून एकूय ना. 2008 पासून एकूय ना. मातसो राव, हांव सांगता नाही काय मरे. हाजे पयलीं रिकॉर्ड कार्ड सगळे वर्सांचो गोंयच्या आनी एका स्ट्रोकान इतले केले जाल्यार पळय, ताणें केले आसतले पूण इतले केले जाल्यार पळय एका स्ट्रोकान इतले केले 65 केले. पूण 2008 पासून जे आसात. Stop now. All pendency was clear during my time. स्पीकर सर, एका बरोबर 150 पेक्षा मायज केजी एका स्ट्रोकान आमी केल्यो. आतां तूं सांगता पळय गव्हर्नमेंट इज नॉट सिंपथेटीक टू दीस म्हणून. हांव तुका एग्जांपल दिता. म्हजे कडेन एक बायल आयली फोंडेची स्पीकर सर.
एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची. तिचो घोव आनी ती फॅमिली भुरग्यांक घेवन LTC घेवन वताली. तिचो घोव भोपाळाक स्टेशनाचेर देवलो आनी ना जालो, आज पर्यंत ना जाला. तिका डिपार्टमेंट ती वचून रडली सगळ्यां कडेन, आपल्याक कितें तरी आपली भुरगीं आसा ल्हान, आपल्याक जॉब दिया म्हणून, टेम्पररी तरी दिया म्हणून. डिपार्टमेंटान सांगलें सर्टिफिकेट हाड, हजबंड इज दीस म्हणून. पुलीस सांगता 7 वर्सां लागतलीं सर्टिफिकेट दिवपाक. 7 वर्सां नंतर आमी दितले आनी मागीर शी विल बी रजिस्टर्ड ऑन कंपेन्सेटरी ग्राउंड. आय वेंट आउट ऑफ द वे. आय कॉल डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, सेक्रेटरी एज्युकेशन, आनी तिका सांगलें फाल्यांच्यान तिका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर पयलीं जॉब दी, 5,000 रुपया पर मंथ सॅलरी दी म्हणून. To that extent, I have gone out of the way to show that whoever is required is help. No Very question. good, very good. Speaker sir, this is very good. पूण जी केस एक अप्रोच जाली ती ताणें केली. एका बरोबर करता आनी एका बरोबर जो 500 उरल्या तांचे कितें? सगळे येवनी तुज्या दारार. आता सुद्धा we will try to do maximum in one stroke. ते 2-2, 3-3 अशें करना, एका बरोबर करता. सगळं 500 कर, सगळं 500 कर, इलेक्शना पयलीं कर, मतय घे, सगळं 500 कर, सगळं कर. आणि स्पीकर सर ते पेट्साचे भुरगे जे आसात, I have to ask you to sit down now. पेट्साचे भुरगे आसात तांकांय करूं नी. ह्या नेटार करतलो तो, No, don't reply. ह्या नेटार करतलो. Don't reply. Parulekar, ask your question. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Yes, please. स्पीकर सर, ह्या क्वेश्चन नेटार नंबर घोषणा तरी जाऊ दी. स्पीकर सर, LEQ नंबर 2C. स्पीकर सर, आन्सर एज सायकोलॉजिकल. स्पीकर सर, हो माझो प्रश्न आसलो तो जयकाच्या बाबतीन आसा. स्पीकर सर, नंबर and the detail of project undertaken and approved under JICA scheme with estimate cost of each project. माननीय मिनिस्टरान म्हाका उत्तर दिल्लें आहा 22 म्हणून. हांव शॉर्टकटूच करता. त्या नंतर के whether any work order have been issued. Yes sir म्हटलां. If so, the detail thereof. पयलो जो A आसा तेका एनेक्शर म्हाका दिल्लें आसा, एनेक्शर 1. जो के आनी I आसा तेका एनेक्शर दिल्लें आहा, एनेक्शर 2. हांव फक्त 2-3 हांगा एग्जाम्पल दाखयता. स्पीकर सर, एज पर एनेक्शर 1, expansion of 100 MLD water treatment plant and intake at Salauli. Pahili cost as per MOD 73.79 crores. Dusro, construction and rehabilitation of transmission main 177.66. Parat serial number 9. Procurement of central lab equipment 1.75 crores. And at a time of जेन्ना award केला, work order दिल्या, म्हाका डिटेल आहा. पयलो सिरियल नंबर आसा पळय तेजे 73.79 हेज्या अगेन्स्ट 138.50 म्हणजे साधारणशे 88% एबाव. 5% आसले, 10% आसले, 15 आसले, मागीर समजूं येतालें. पण 88% सुबेस. सिरियल नंबर 2 दुसरे 39% एबाव. तिसरे नो एज पर सिरियल नंबर 9 40% एबाव. म्हाका माननीय मंत्र्याक इतकें विचारूंक जाय की हे जे एबाव 15% गेला हेजे WAB कडल्यान कितें एप्रुवल येयला काय कितें, घेतला काय कितें, एडवायस घेतला काय कितें? स्पीकर सर, WABंतल्यान एडवायस घेना आसतना हें करपाक जाता. तेका सगळो एडवायस घेतला, त्यांनी सेक्शन केला, इवन टेक्निकल बीड सगळे हें करून ते दिलां. हो प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो आज न्हू, खूब वर्सां जालीं. त्या टायमाची रेट आशिल्ली आनी आतां रेट हे भाशेन जाली ती. तेका तितून कांयच ना, तुमच्यांनी इन्क्वायर करपाक जाता. एब्सोल्युटली एक पयशाचें हें ना.
फायली WAB कडच्यान कितले ॲपा परत्यो परत्यो सबमीट जाल्या आनी रिजेक्ट जाल्या परत गेल्या परत आयल्या. इज इट डन इन वन स्ट्रोक? बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट इंडिकेट्स प्रेशर. WAB पयल्या अटेम्प्टान तो सांगता पळय प्रायस चेंज जाल्या. स्पीकर सर, आयटम सिरियल नंबर 3 ही मडगांवची सिरोयची पळय 20,000 मिटर क्युबाची टँक आहा. इट हॅज गोन बिलो द प्रायस. जी पळय एस्टिमेटेड कॉस्ट आहा 10.10 crores आशिल्ली, 10.19 crores आशिल्ली. इट हॅज बीन गिवन फॉर 10.10 crores बिलो द कॉस्ट. 88% वाडल्या. ती WAB कितल्या ॲपा गेल्यो फायली? तातूंत भितर टँक हाजें आसा मिटराची हें आसा फायल. ती WAB कितल्या ॲपा गेली? तातूंत भितर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट इन मडगांव म्हापसा कितल्या ॲपा WAB गेली? मिनिस्टर सांगूंक शकत काय कितें? एकदांच जावन पास जावन आयली काय परत परत वचत आहा? 2दा 3दा? स्पीकर सर, जेन्ना WAB रिजेक्ट करता तेन्ना ती पत वयता. पती गेली, रिजेक्ट जाली, पती गेली, येयली, पत रिजेक्ट जाली आनी पास जाली. आतां प्रॉब्लेम तुमी पळय क्वेश्चन केला तेंच गमता म्हाका की रिजेक्ट जाली एकदां WAB, परती गेली परती रिजेक्ट जाली, परती गेली परती रिजेक्ट जाली. हाज्या मदीं कितले थ्रेट गेले, थ्रेट कितले प्रेशर पडले? हिंगा प्रश्न थ्रेटाचो ना. हिंगा जे हाय कमिटी जी आसा जावं टेक्निकल बीड आसा हितून 1 रुपयाचे अशें तशें ना. जे फुड्यान एक बीड घालता, एकलो बीड घालता, समज ती बीड हाय म्हूण तरी WAB रिजेक्ट करता, तो पत बीड घालता तरी ती बीड पास जाता, WAB पास करता जाल्यार हांवें दिवपाचें काय न्हू. स्पीकर सर, आमी एका रुपयाचो आरोप करूच ना, आमी कोट्यांनी रुपयाचो आरोप करता. हांव तुका सांगता एका रुपयाचो म्हाका खबर आहा. कोट्याचे बरें, हांव 1 रुपयाचे 188 कोटी आनी 73 कोटीची 138 कोटी जाले. 177 कोटीचे 246 जाले. स्पीकर सर, फक्त एका जाग्यार 15% परफेक्ट आहा 100 नंबराचेर. 11.11 कोटी आशिल्ले 12.77, एक्झॅक्टली 15% इन्क्रीज आहा. बाकी सगळे कडेन 88, 40 आनी एका जाग्यार 0 आहा शिरवय. प्रायस वाडलो जाल्यार एकाच गजालीक वाडलो काय कितें? WAB एकदां वतकच रिजेक्ट जातकच वाय इट शूड गो टू द WAB अगेन? वाय नॉट रीटेंडर इट टू गेट इट एट अ चिपर प्रायस? इज दॅट इनफ टायम फॉर नेगोशिएशन्स? स्पीकर सर, WAB प्रायस कमी करून ती ऑर्डर दिल्या. दुसरे आज पासून ह्या पळय मिटर रिडर आहा, मिटर पळय आहा, त्या मिटराची बीड पत्ती आनी कळे घालपाक केल्या. जाणा 2दा वचून आयली. या पतून घालपाक केल्या. करपाक तयार. पण तुमी एक गुड आसा जरा, हो जायका प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो लॉंग बॅक. हांवें तर इतलो मिनटे करून तरी काम करून तरी हाडला. तुमी आमचे उपकार मानपाचे, कित्याक हो प्रोजेक्ट जाय आनी तुमी हेजेर वालोर दिता. तो मॅक्सिमम प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता, हाज्या बद्दल म्हाका डावट ना. पण ताजे प्रोजेक्ट हाडपा फाटल्यान टार्गेट कितें आसता हाज्या बद्दल म्हाका क्वेश्चन करपाचो. आय एम नॉट क्वेश्चनिंग इज इंटेन्शन्स टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट. आय हॅव अ क्वेश्चन मार्क ऑन इज रिजन्स फॉर सांगपाक कांयच ना. वर्क एडवायजरी बोर्डाक एकदां गेले की ना परते जेन्ना वता पळय ताजो अर्थ देर इज सम कन्सेशन्स एंड एग्रीमेंट्स. वर्क एडवायजरी पळय कमिटी आहा स्ट्रीक आहा तुका सांगपा म्हणल्यार, आनी तेमी जे पळय सेकंड टायम घेवचेच नासले. स्ट्रिक्ट आशिल्ले खरें जाल्यार सेकंड टायम तुजे घेवचेच नासले. आय नो द फंक्शनिंग ऑफ वर्क एडवायजरी बोर्ड. स्पीकर सर, इट इज नॉट नेगोशिएटिंग एजन्सी. It has to take into consideration various factors and accept increase or reject it. Again and again when it goes, Speaker sir, I think that you have been at the administration for so long. When it goes second time, third time, fourth time, you know the reason for it. Anyway, the question hour is over.